हांव आज सगळे वाळपय आमचे आपाचे कार्यकर्ते घेवन वाळपय पोलीस स्टेशन आयिल्ले आसा। काल जी रातची अरेस्ट जाली, विश्वेश प्रभू आमचो कार्यकर्तो मेलावलीच्या लोकां बरोबर सायलेंटली प्रोटेस्ट करताले। हे IIT प्रोजेक्ट जो आसा तांकां त्या गांवच्या लोकांक तो नाका। तुमकां फाटीं व्हरपाक अशीच तांची मिटींग आशिल्ली, देवळाच्या सभागृहान जाल्ली। ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ले, थंय जे ते मुद्दे म्हणून सोदताले सरकारा फुडें IIT प्रोजेक्टा विरुद्ध, थंयचो PI आयलो, ह्याच पोलीस स्टेशनचो PI थंय गेलो आनी तांकां सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स बंद केली, थंयच्यान तुमी वचा म्हूण सांगलें। थंय तांचो पयलो प्रयत्न जालो आवाज दबोवपाचो। थोड्याच दिसांनी एक बायल मनीस जी हँडिकॅप आशिल्ली, डिफरंटली एबल्ड जे आमी म्हणटात, ती हांगा काम करताली। रागान एक सूट घेवपा खातीर तिची ट्रान्सफर केली केप्यां। हो दुसरो प्रयत्न जालो गांवच्या लोकांचो आवाज दबोवपाचो। मागीर हे लोकांनी, सगळ्या गांवच्या लोकांनी मेळून प्रत्येक जे सरकारी दफ्तर आसता, सरकारी ऑफिस आसता, जावं ते कलेक्टर जावं मामलेदार जावं मॅजिस्ट्रेट ऑफिस जावं, थंय तांणी निवेदनां दिलीं सांगपाक सरकाराक, जागो करपाक ह्या सरकाराक की आमकां हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका, तुमी आमकां दाखोवन दिया हो प्रोजेक्ट आमकां फायदो कितें। जाणट्या वडिलांची तुमी जमीन आमची ओडून व्हरता, ती कित्याक आमी तुमकां दिवची ही आमकां सांगून तुमी दिया। सरकारान आपलें काम कांयच करूं ना, बेटा आयकत बसले। तुमकां सांगपाची गरज ना, फक्त भिवपाची गरज ना, हो जप करत बसले ते, कोवीड जावं तशें IIT प्रोजेक्ट। मागीर सरकार कांयच करना म्हणून बायल मनीस तरी गांवची, तशेंच सगळे गांवचे जे तरणाटे आशिल्ले ते रस्त्यार आयले। गेले 3 दीस ते रस्त्यार बसल्या, जे सर्वेचे लोक येतात तांकां आडोवपाचो प्रयत्न करपाक ते रस्त्यार बसले, शांतपणे निदर्शनां करपाक बसली। सरकारान मागले तुमी हांगा या, हांगाचो जो MLA आसा बाब राणे ताका सांगले तुमी यो, आमच्या गांवांत यो, आमच्या घरान यो, आमची समस्या समजून घ्या। ते सरकारान आयकुना। काल इतले जावन आमचे मुखेलमंत्री बाब सावंतान तांकां आपयले, एक प्रेजेंटेशन दिलें, मिटींग घडोवन आयली पयली, इतले 2-3 म्हयन्या उपरांत मिटींग घडयली। हे ताजी ताका पयलीं जाणीव वचपाक जाय। ती मिटींग जातकच तांचो परत एक डेलिगेशन करा, हें करा म्हणून परत तांची निवेदन सांगली। तांचो मुद्दो जो आसा, आमी गांवचो जागो तुमकां कित्याक दिवचो, तुमी आमकां व्हायट पेपर दिया, ते ताणें कांयच करूं ना, फक्त तांकां खेळोवपाचो प्रयत्न केलो। आमचे आनी आमच्या पक्षाचो म्हणणें एकूच आसा, IITचो प्रोजेक्ट जाय ते गांवचे लोक डिसायड करतले, तांचेर तुमी लादू शकना। तांकां बरें वायट ते गांवचे लोक ठरयतले, तेन्ना सरकाराचो दबाव तांचेर हाडपाचें एकदम चुकीचें। सरकाराक जाणीव आसपाक जाय की आमी हुकुमशाही ना, हांगा फॅमिली राजवट ना, आमी डेमोक्रेसीन आसा। जे लोकांचें मत आसा ते लोकांचें मत घेवन आमी फुडें वचपाक जाय। तांकां जाणीव आसा, ते लोक जर निवडून हाडटा MLA, चीफ मिनिस्टर, हे गांवचे, हे हाजे स्टेटीचे आमी निवडून हाडटा, हाय कमांडाच्यान न्हय, ताणें गांवच्या लोकांचो प्रश्न वयर काडपाक जाय, ही तांकां जाणीव आसपाक जाय। तेन्ना काल रातचे 9:30 विश्वेश बाब तसोच आनी एकटो कार्यकर्तो ताका अरेस्ट केले। तो वेळ आशिल्ल्याची घरा वचून अरेस्ट करपाची। हांव पुलिसांक जाप विचारूंक सोदता, तुमी सरकार प्रेशर हाडटा म्हणून तुमी तुमची ड्युटी विसरूं नाका। ताणें शांततेन ते प्रोटेस्ट करतालो, तो थंयची बायल मनशां आशिल्लीं, 500 लोक आशिल्ले एकठांय थंय। हे दोगांक तुमी अरेस्ट कित्याक केलो आनी त्या वेळार कित्याक केलो अरेस्ट, ताची चूक कितें आशिल्ली मागतात ते फक्त सांगता आपल्या गांवच्या लोकांक तुमी सांगून दिया, एक व्हायट पेपर दिया, एक श्वेतपत्र दिया तुमी। ह्या प्रोजेक्टासून गांवच्या लोकांक कितें फायदो जातलो, कितें नोकऱ्यो मेळटल्यो, कितें तांची भलायकी जातली ती। हो प्रोजेक्ट लादप हाचो आमी निशेध करता आनी आमी सगळे एकजूट करता। तशेंच हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांक विनंती करता, हे आज मेळावलीच न्हय, हे प्रत्येक वाठारांत चल्लां, जावं ते साऊथ गोवा म्हणटा मोल्या प्रोजेक्ट, डबल ट्रॅकिंग, कोल इशू, प्रत्येक इशू लोकांचो, आमचो सगळ्या लोकांचो तो, प्रत्येक गांवाचो आनी उरूं ना। तेन्ना सगळ्या गोंयच्या लोकांक विनंती आसा, तुमी एकजूट रावा, ही वेळ आसा।